नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। आता टुरिस्ट टॅक्सीक डिजिटल मीटर घालपाची तयारी। सरकारान काढले टेंडर। 6 फेब्रुवारीक टेंडराचे बिडिंग बंद। सरकारान सांगले हायकोर्टाक। टुरिस्ट टॅक्सीक एप्रिला सावन डिजिटल मिटराचो प्लान। जीटीडीसीच्या ॲपांत टॅक्सी बरोबर टूर गायड, हॉटेलांची माहिती, कंप्लेनीची व्यवस्था, टॅक्सीवाल्यां कंप्लेन लिंक सरळ सीएमओ। सिकेराच्या पुतळ्याचेर बीजेपीची भूमिका गोवा फॉरवर्डाक मानवल्ली ना, मात आमची भूमिका बदलची ना। म्हादयवेल्यान विजयाचो बीजेपीक तोमणो। थाराव म्हादयचेरूय घेयात। बाणावले लवर्स बिचार बाप्तिस्ट डिकोस्टाच्या खुनाचो आरोपी सापडलो। कोलवाचो ड्रायव्हर अमान कवितियाक धरलो। मूळ पुण्याचो, पैशे आनी भांगर जप्त। वाळपय गांवांना क्रेडिट सोसायटीत चोरयेच्या ऑफेन्स 24 वरांनी रेजिस्टर। चेअरमॅन सेक्रेटरी दुखलता पुलिसांचेर। ना डॉग स्क्वॉड ना फिंगरप्रिंट्स, मेंबरांक भितरल्यांचेरूच दुबाव। आणि आय लिगांत चर्चिलाचे सेगीत तिसरे जैत। इंडियन एरोजाक हरोवन चर्चिल टेबलांत 2 पावडे वयर। गोंय सरकारान टुरिस्ट टॅक्सीक डिजिटल मीटर बसोवंक टेंडर काढला। टुरिस्ट टॅक्सीक डिजिटल मिटराच्या अंमलबजावणेचेर हायकोर्टान देखरेख दवरल्या। टॅक्सीक डिजिटल मीटर सक्ती करची म्हूण टीटीएजी हायकोर्टांत गेल्यात। 6 फेब्रुवारीक टेंडराचे बिडिंग बंद जातले म्हूण सरकारान हायकोर्टाक लेखी रिपोर्ट दिला। टुरिस्ट टॅक्सीक डिजिटल मीटर सक्तीचो करचो म्हूण टीटीएजीन हायकोर्टात याचिका घातिल्ली। हालींच गोंय सरकारान हायकोर्टाक स्टेटस रिपोर्ट दिला। डिजिटल मिटरां खातीर टेंडर फ्लॉट केला आनी 6 फेब्रुवारी मेरेन बीड बंद जातले म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगला। Yes, the matter was called out today. The government made a statement that they are going ahead with their plans of implementing the rules which require every taxi to be fitted with a meter. They also said that they have already invited expression of interest, that is they have floated tender, and the last date for bidding of this tender will be the 6th of February. The court accepted what the government said and has now placed it 4 weeks from today for further hearing in the matter. आता हायकोर्टान सरकाराक फुडलो स्टेटस रिपोर्ट 4 सप्तकांत दिवंक लायला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। टुरिस्ट टॅक्सीक एप्रिला सावन डिजिटल मीटर बसोवपाचो सरकाराचो प्लान। जीटीडीसीच्या ॲप सर्व्हिसेंत टॅक्सी बरोबर टूर गायड आनी हॉटेलांचीय माहिती आसतली। बरोबर त्या ॲपांत कंप्लेन करपाची व्यवस्था आसतली। टुरिस्टांक कोणी टॅक्सीवालो लुट्टा म्हूण कळ्यार सरळ सीएमओक लिंक दितले। सगळ्यो गजाली आता त्या बजेटात आसतल्यो म्हूण सीएमओची सुत्रां सांगतात। टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांच्या संपा उपरांत सरकारान टॅक्सीच्या धंद्यात पारदर्शकता हाडूंक हालचाली सुरू केल्यात। टॅक्सीक आता एप्रिल सावन डिजिटल मीटर बसयतले। सीएमओतल्या सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ती माहिती अशी। एप्रिल सावन टॅक्सीक डिजिटल मीटर बसोवंक कोमेस। येरादारी खात्यान डिजिटल मिटरां खातीर टेंडर काडला। डिजिटल मीटर टॅक्सी धंदो जाग्यार हाडटलो। डिजिटल मीटर चडशे प्रश्न वा तडीक लायतलो। जीटीडीसीच्या ॲपांतल्यान पर्यटकांक सगल्यो फॅसिलिटी दिवपाचो प्लान सरकारान केला। टुरिस्टांक टॅक्सीवालो धरून कोणें लुट्टा सो दिसल्यार ॲपा वरवीं कंप्लेन करूं येता। जीटीडीसीचे ॲप डेव्हलप करपाचो कॉन्त्रात दिवंक जीटीडीसीचें टेंडर काडलां। ॲपांत टॅक्सी बुकींग फॅसिलिटी बरोबर टुरिस्टांक बाकीच्योय सुविधा आसतल्यो। टूर गायड आनी हॉटेलांचे बुकिंग्स ह्या ॲपा वरवीं जातले। पर्यटकांक कोणें लुटल्यार ॲपा वरवीं कंप्लेन करपाक मेळटली। ते कंप्लेनीची माहिती सरळ सीएमओ मेरेन पावतली। कंप्लेनी उपरांत सोबतीच चवकशी एक्शन जातली। ह्या सगळ्या गजालींची आर्थीक तरतूद येता त्या बजेटांत करपाचें चल्लां। टुरिझम आनी टॅक्सीचो धंदो जाग्यार घालपाचें विजन खंय येता त्या अधिवेशनांत दिसतलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। डॉक्टर जॅक सिकेराच्या परवरेच्या पुतळ्याचेर बीजेपीची भूमिका गोवा फॉरवर्डाक मानवल्ली ना। मात बीजेपीन पुतळ्याची मागणी खंय भायर मारिल्ली ना।
जनमत कौलाचो विषय अभ्यासक्रमात घालूंक आनी अस्मिताय दीस मनोवंक बीजेपी राजी म्हणटा तातले तातूंत सातिस्वेत. विधान भवना मुखार जॅक सिकेराच्या पुतळ्या खातीर यत्न खंय चालूच उरतले. विजय म्हणटा बीजेपीन म्हादयचेरूय थाराव घेवचो, फक्त पुतळ्याचेरच न्ही. काल बीजेपीन म्हादय डिस्कस कित्याक केलें ना हो प्रश्न विचारा मरे तुमी तांकां. पुतळ्यो डिस्कस जाता काय म्हादय डिस्कस जावंक जाय आसली. पुतळ्याचो डिमांड कायम उरतलोच. आनी नाव द फियर इज ऑफ दीस मर्जर इनटू महाराष्ट्रा वॉज देन. If Madhai gets diverted, we will have to merge into Karnataka. That is the biggest fear. That they should discuss. ही आता आमच्या अध्यक्षांनी सांगला ही लढाई असतली of convincing every person and every MLA to come on board for this demand. It will not happen overnight. We know it also, no. But out of the 3 demands, 2 demands have met. एक तो अस्मिताय मानचो, दुसरो पॉलिटिकल ओपिनियनची हिस्ट्री स्कूल करिक्युलम हिस्ट्री बुकान वचपाचो. 3rd डिमांड आसा. हीच आमची जैत. तेजेर तो कित्याक उलयना पार्सेकार सांगते ताणें आतां. फकत तूं ग्रासाचे माडाचो ग्रास सगळे सत्यानाश करून गेलाय बरें म्हणून बरें. तेजेच पार्टीची मेजॉरिटीची हेड करून आर चेंजिंग हिज डिसिजन्स बिकॉज दे वर आउट टू सी दोज डिसिजन्स वर आउट टू सेल अँड रुइन द फॅब्रिक ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. जॅक सिकेराच्या पुतळ्याच्या प्रकरणात मायकल लोबोने आपली भूमिका ट्विटरावेल्यान स्पष्ट केली. गोवा फॉरवर्ड आणि बीजेपीच्या वादात आपानय तोंड घाले. आजकाल पुतळ्याचो डिमांड वाडत आसा. पुतळ्या खातीर राजकारण जायत आसा. कोळशाचो जो मुद्दो आसा लोक वाजेल्यात. रिव्हर नॅशनलायझेशन मुद्दो आसा ताजेर लोकांक भंय पडला. त्या मुद्द्या कडसून लोकांची नदर लोकांची दृश्टी पयस व्हरपा खातीर हे षडयंत्र हे सरकार करता आनी खंयच्या खंयच्या मनशांक फुडें धुकलता. आतां कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुम्ही पेपराचेर वाचता आसतले, टीव्हीचेर पळयता आसतले, सेक्स रॅकेट बस्टेड म्हण येता. त्या बाबतींत थंयचो आमदार कितें करता. फाटीं प्रुडंट मिडियान एक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटीव स्टोरी केल्ली आनी तातूंत तांणी दाखयल्लें की एका टुरिस्ट डेस्टिनेशनान म्हणजे कलंगूटान एक बोर्ड आसा ताजेर जे पार्किंग फीज दाखयता ताजे बदली डबल टिबल पयशे घेतात आनी ताजेर कोणाचोच कंट्रोल ना. हाजेर हो आमदार कांय उलोवंक ना. म्हादय उदकाचें जें राजकारण सध्या चल्लां तातूंत आमदार आनी सरकार कितलो सिरियस आसा हें कालच्या एका साद्या घटनेचेर कळटा. 40 आमदारांक एक अवेरनेस करपाक म्हादयच्या बाबतींत थंय प्रोग्राम आशिल्लो आनी त्या प्रोग्रामाक फक्त 6 आमदार आनी उरिल्ले 34 जण खंयच ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.